जे आमचे आमदार बाबा विजय फर्नांडीस आमच्या खातीर सदांच कामां बद्दल जावं सगळे आमकां गेल्या त्या 20 वर्सां फाटीं तेणी आमदार आसलो आमकां जबरदस्तीन लायट हाडून दिली। तशेंच आतां ह्यो रस्तोय बी तेज्या हातीन जालो आनी हे पुलाचें टेंडर बरेंच फाटीं पास जाल्लें ते पयलीं तेणी करून घेतलें। तशी खूब कामां आमकां बसाच्या हातीन जाल्ली आहा। सदांच आमकां हेल्प बसालोच आहा। आम सदां येताले गाडी बी परतून पडप आनी ते रस्त्यान सगळे खड्डे आनी तेका लागून आमकांय दिसतालें रस्ते केन्ना करता गव्हर्मेंट म्हण। मागीर तशें म्हणटकच आमी चिंतलें गव्हर्मेंट कांय आयकना, आमी हे इलेक्शनाचेर बहिष्कार घालया म्हण। जाल्यार कोण तरी आयकतलो कितें तरी करतलो। अजून जर जावना जाल्यार परत तोच विचार येईल तुमचो। आतां आनी एक आमी प्लॅन चिंतलो, सिमेंट हाडपाचें, ते काल्या घालपाचें आनी मोटरसायकल वचपा तेदोच करपाचो, बेत घालपाचो। आमी चिंतलें गांवच्या लोकांनी चिंतलें आनी कोण वोट मागता ताका धाडपाचो। तुमकां आश्वासन दिलें हो रस्तो करतले म्हणून? हय, आश्वासन दिल्लें। कलेक्टर येयलो, आपुणूच तुमच्या फाटल्यान आहा म्हण आनी हे सगळे सांगून गेले रस्तो तुमगे करूनच दित म्हण। आयज बसान हे पळय हें केलां आहा, पांयभरणी केला आहा रस्त्याची। आमदार काही वायल्ड लायफाचे काही इन्स्ट्रक्शन्स आशिल्ले की रोड जाला की ना दोनी सायडीच्यान कंपाउंड्स बांदपाचे, ताजे संदर्भात तुमची कितें मुखावेली परमिशन आसा? सद्याक त्या भाशेन आमकां परमिशन दिवना, आमकां NOC दिला आसा तसोच रस्तो करपाक आनी कांय कंडिशन घालना। पूण कंडिशन एकूच घातला की 1 वर्सा भितर ही वॅलिडिटी आसतली म्हूण ह्या NOCची कंप्लिशन ऑफ वर्क। कंप्लिशन ऑफ वर्क। अच्छा अच्छा, बाय हाजे खातीर तुवें कितें कितें एफर्ट्स घेतले हो रस्तो जावपाक? सी पयर सद्याक राजकारणांत तें वचून म्हणजे पॉलिटिकल हांव जेन्ना एम्बिशनान भितर सरलो त्या दिसा ते आयज लागून हो जावन आसा म्हाजो हॅपियस्ट डे। 17 वर्सां आमच्या वासूची गेली, 5 वर्सां जगदीशाची गेली, मागीर म्हाजी 4 वर्सां केल्ली, अशें करून हे दीस गेले, वर्सां गेली आनी मागीर परतून 12 वर्सां हांव ना जालो। परतूनय आतां तेंच आयकोंक येता रस्तो ना म्हणून। सो पयली लायट हांव निवडून येताच पयलें उतर गेलें की हिंगा लायट जालो म्हणून आनी आमी त्या दिवाळी दिसा मरे दिवाळी दिसा आमी चवथीक आमी लायट पेटयली आनी तेन्ना हेजे पणटेन तेंगे लायट पालोयली आनी मागीर ती पेटयली। सो तेन्नाय म्हाका फॉरेस्टान कॉपरेशन दिलें। सो हांव त्या दिसा हॅपी जालो की बाबा हे लोक जे हिंगा काळखान रावताले तांकां लायट दिली म्हणून। तेजे नंतर तांकां आमी लायटी रस्त्याचे आतां ह्या रस्त्याचे तेमी खूब प्रयत्न केले, खूब पाटी सगल्यांक सांगलें, कांयच जावना म्हणटकूच ते स्ट्रायकाचेर गेले। स्ट्रायकाचेर वयता आसतना ताणें कंडिशन केलें आमी पार्लिमेंट इलेक्शनाक वोटींग करचें ना म्हणून आनी तेन्ना हांवें तांकां सपोर्टूय केलो। आमी हांवूय आहा तुमच्या बरोबर कित्याक हरेंनी तुमकां रस्तो जावंच। सो तेन्ना तेमी जाय ते कलेक्टर बी सगळे येयले की आमी लायट रस्तो करून दिता म्हणून, पूण कांय जावंक ना। लास्ट मागीर आमी प्रयत्न केलो आनी आयज हो फावंडेशन ह्या रस्त्याचो आमी घालतात। त्याच भाशेन हे गरीब समाज म्हणटा आमी, ST कम्युनिटी गरीब समाज, पूण ह्या गरीब समाजाक सेंट्रलाचो कितलोच पयसो येता, थोडो पयसो येना, तो फक्त हाडून तांकां दिवंक जाय। चड करून पैंगीण पंचायतीक तांणी जेन्ना म्हाका टोटल मंडलान बरें कॉपरेशन दिलें, तुमी प्रेसान बरें काम केलें, मिडियांनी बरें काम केलें की बाबा हायलायट करपाक आख्खो भारत देशाक गमलें की बाबा हे स्ट्रायक लोक हिंगा अशें त्रासान आहा म्हूण। पूण आयज जेन्ना हांवें मुद्दम करून तुमकां आपयल्या की जशें तुमी हायलायट केलें की हिंगा रस्तो ना म्हूण, आयच्यान हो रस्तो कमी आसात म्हूण तसोच तुमी हायलायट करा की लोकांकूय संवसाराक गमन दी की बाबा ह्या लोकांक रस्तो लायट सगळे मेवले म्हूण। गेली कितलींशीं वर्सां म्हाल्लेचे लोक रस्त्या खातीर डिमांड करतात। प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी तांकां फक्त रस्तो करतले म्हूण फक्त आश्वासनांच मेळटालें आनी प्रत्येक जे उमेदवार आसा तेंचे कडल्यान फसवणूक जाताली। शेवटाक तेणी कंटाळून अशें डिसिजन घेतलेलें की गेल्ले जे इलेक्शन आशिल्लें, लोकसभेचें इलेक्शन आशिल्लें, तेन्ना तेणी ह्या इलेक्शनाचेर बहिष्कार घातलो। त्या वेळार सरकारी यंत्रणा आनी खूब जे उमेदवार आसा तेंचे कडेन वचून तांकां समजोवपाचो प्रयत्न केल्लो। तेणी ठाम भूमिका घेतली तेन्ना जो पर्यंत रस्तो जावपाना तो पर्यंत मतदान आमी ह्या फुडें करची ना म्हणून। आज खंय तरी हो इतिहासीक काणकोणाचें काम जालां। ह्या रस्त्याच्या कामाची आज पांयभरणी जाता। हो 3 किलोमिटर जो रस्तो आसा, हांगा जवळ जवळ 32 घरां आसा आनी 200 पॉप्युलेशन आसा। हे सगळ्याक बरें पडटलो। RDS गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार।